नमस्कार, स्वाद आस्वाद चायच्या भागात आमच्या सगळ्या खवय्यांक पोट भरून येवकार। शीत आणि हुमण म्हणले काय ना, सगळ्याच गोंयकारांच्या तोंडाक उदक सुट्टा। शीत आणि हुमण हे सारस्वत जेवण पद्दतीचे एक खाशेलेपण। सारस्वत जेवण पद्दती म्हणले काय ना, चड आस्पाव आसता तो भरपूर भाज्यांचो आणि नुस्त्याचो। भरिल्ले बांगडे, उड्डमेथी, खतखते, सोलकडी असे कितलेशेच रुचीक जिन्नस आणि रुचीक पदार्थ हे सारस्वत जेवण पद्दतीची रूच आनीकूच वाडयता। सारस्वत जेवण पद्दतीचे खाशेलेपण आणि ह्या जेवणाचे महत्व जाणून घेवपाक आणि काय सारस्वत पदार्थ शिकपाक आमी आयला कारंजली हांगासर। आमचे आयचे गेस्ट राजश्री मोहन देशप्रभू आमकां अशेंच सारस्वत पद्दतीचे काय जेवण दाखयतले। राजश्री मोहन देशप्रभू हे माराव केणी कॉम्प्लेक्सान रावता। तर वचुया आनी मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक। आमची आयची गेस्ट राजश्री मोहन देशप्रभू हे एक होम मेकर। ताज्यो खूबश्यो हॉबीज आसा आणि ताचो घरकार आणि ताजे चले ताका सदांच सपोर्ट करतात। डान्स, एक्टिंग अशे खूबशे कार्यक्रमांत ते भाग घेता। खूबशा मुव्हिजांनी तांणी सपोर्टिंग कॅरेक्टरचो रोल केला। नमस्कार। नमस्कार। म्हज्या ह्या माराव केणी कॉम्प्लेक्सांतल्या ल्हानशा म्हज्या पवित्र ह्या घरान हांव सारिकाचें स्वागत करता। थँक्यू। म्हजे बरोबर आसा म्हजो मिस्टर मोहन देशप्रभू, म्हजो व्हडलो चलो ओमकार देशप्रभू आनी म्हजो दुसरो चलो निहाल देशप्रभू। थँक्यू। आयच्या भागात आमी आसा आमचे आयचे गेस्ट राजश्री देशप्रभू हांच्या बरोबर आणि ताणें आमकां दोन सारस्वत पद्दतीचे दोन पदार्थ करून दाखोवपाचे आसा ते आणि ते खंयचे ते जाणून घेवपाची उत्सुकता सगळ्यांकूच जाल्या आसतली। सो राजश्री, आयचे दोन पदार्थ खंयचे? आज हांव तुमकां पयलीं दाखयतलें तें बांगड्याचें सुकें। बांगड्याचें सुकें आमकां कितें केन्नाय अशें आमट तीख बरें अशें खावपाची रूच येता, म्हणटकच तेन्ना आमी मागीर मेळमेळीत सदांच जालें म्हणटकच मागीर कितें तरी जाय पडटा न्ही, फण्णां कशीं, म्हण तेन्ना आमी बांगड्याचें सुकें बी करतात। तर आज हांव तुमकां दाखयतलें बांगड्याचें सुकें आनी दुसरें म्हणजे विसवणाचें शाकोती। तुमच्या सारस्वत पद्दतीन आमी म्हणटात की नुस्तें चड तुमी यूज करता, नुस्त्याची चड आवड। सो हे कितपत खरें आसा? आमकां नुस्त्याची आवड आसा, पूण तरी आमचें वारूय आसता मदीं, सोमार बिरेस्तार बी अशेंय आसता, पूण आमकां नुस्त्या शिवाय जायना। खंयी आमी गेलीं जाल्यार आमकां नुस्त्याची याद येताच। ओके, सो आमकां आतां पयलीं तूं दाखयतलें बांगड्याचें सुकें। सो हें करपाक आमकां कितें कितें साहित्य लागता दाखय? बांगड्याच्या सुक्याक लागतले बांगडे, सोय, मीठ, हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, तेफळां, सोलां, आमटाण, हरव्यो मिरसांगो, आलें, लसूण आनी कोथमिरेची भाजी। आणि हे बांगडे तुवें आतां घेतल्या ते कितले घेतल्या बांगडे तुवें हेका? हे बांगड्याचे हांवें आतां 16 कुडके घेतले। 16 कुडके म्हणजे आमकां अशें प्रमाण आसता की म्हणजे एक नाल्ला किंवा एक वळ्याक आमकां अमकेच बांगडे घेवपाक ना, म्हणजे हे आतां पळय बांगडे जितले आसा न्ही ताजे परस मातशी चड सोय घेवपाची आनी मागीर तातूंत हळदीचो पिठो घालपाचो, मिरसांगेचो पिठो घालपाचो, आमटाण घालपाची, आलें, लसूण आनी कोथमिरेची भाजी घालून तें वांटप। बरें, हेचें वांटण करपाक जाय। वांटप करप, पूण तें वांटप कशें करप, मातशें मोठ हें करप, म्हणजे बारीक करप न्ही। म्हणजे हुमणाक करता तशें न्ही? ना ना, हुमणाक सामकें आमी बारीक करता तशें करप ना, मातशें खुसखुशीत करप, म्हणजे खाता आसतना तें मातशें लागपाक जाय। पूण आमी वांट्टात कित्याक, वांटलें म्हणटकीर तें मिक्सिंग मातशें बरें जाता न्ही, ताका लागून तें वांटचें पडटा। सो हे घालून आतां आमी वांटण करतलीं। तर आतां आमी मिरसांगेचो पिठो घेतला पळय, तेजे आमकां वांटेचे आमकां सुक्यो मिरसांगो घेवंक शकना आमी? सुक्यो मिरसांगो आमी घेवंक शकता। हय, सो आतां आमी हेजें वांटण करून घेवया। हे पळय आत्तां आमी वांटून हाडला मिक्सराक, मातशें खुसखुशीतूच वांटप आं, हुमणा भशेन बारीक वांटप ना। तर आतां पयलीं आमी सगळ्यान पयलीं हाजेर आयदन दवरुया आनी हें वांटप तातूंत घालप, सोंपतें तातूंत वांटप। हेका फण्णाक बी आमकां काय घालपाची ना गरज ना, ना? फण्णाक बी ना, हें सामकें सोंपें, पूण बरें लागता हें खाता आसतना तुमकां बरी रूच येता जेवणाची सामकी। एक दोन उणयो तुमकां चडूच वतल्यो। आतां हें वांटप अशें सारकें केलें हातून भितर बांगड्याचे कुडके घालप। शिजच्या पयलींच घालपाचें? हय हय, म्हणजे बरोबर दवरप तें।
सो आमी नॉर्मली जेन्ना कितें असलें करता तेन्ना आमी खतखतो येवपाची वाट पळयता किंवा फण्णांक घालता. तशें हितून आमी कांयच करूंक ना, डायरेक्ट वाटण घातला आनी भितर सोमतेच हे बांगड्याचे कुडके घातला. सो एकदम बेगीन जाता असो पदार्थ आसतलो, चड वेळ लागचो ना. मातशें ताका शिजपाक आदार जाय म्हणून इल्लेशें त्या वाटपाचेंच उदक घालप. आनी हो जी ग्रेवी आतां आमी करता पळय ही चडशी आमी कित्या बरोबर आमी सर्व करता? ही स्पेशली जेवणा बरोबर, म्हणजे आमी जेवपाक दनपारचें आमी जेवण करता न्ही शीत हुमण, ताजे बरोबर हें खावप. अच्छा. हें लावन बी खावपाचें न्ही, पूण हें तुका हें खाता आसतना तुका 2 उडयो चडूच वतात आं, बऱ्यो सारक्यो. आनी हाजेर वयर हरव्यो मिरसांगो घालपाच्यो. सो सुक्यो मिरसांगेची टेस्ट आनी तातूंत हरव्यो मिरसांगेची टेस्ट मागीर मिक्स टेस्ट बरी येता ती. म्हणजे आमी ग्रीन मसालो बी घालिना गो, पूण हाजी पद्दत कितें, ग्रीन मसाल्याक आमी मिरसांगो वाटपाक घालता आनी ह्यो मागीर वडे वयर घालप. पूण पद्दत सेमूच कशी मातशी ग्रीन मसाल्या भशेन, पूण ग्रीन जायना ते. आतां हें मातशें शिजू दी. पण हे टिपिकल सारस्वत पद्दतीचो हो पदार्थ? हय हय. म्हणजे कोणाकडल्यान शिकले हे? हांव म्हणजे म्हजी मां बी करताली, मां आजी बिजी, म्हणजे पयलींचो पदार्थ हो. आतांच्या भुरग्यांक तुका नवीन नवीन जाय पडटा न्ही, पूण आमकां कितें आसा, आमकां केन्नाय आमचे पयलींचें खायनशें दिसता म्हणून तेन्ना आमी असलें मागीर करतात. ओके. आनी तुवें सांगिल्लें तुजें घर तूं पणजेचें? हांव पणजेचें हांगाचेंच घरकार हांगासरलो पेडणेचो? हय, म्हजो घरकार म्हणजे तांची ती रॉयल फॅमिली, देशप्रभू फॅमिली, भाटकार फॅमिली. तांचे जेवण पद्दती आनी तुमचे हितून कितें डिफरन्स आशिल्लो? आमचे आनी तांचे भितर म्हणजे कितें आसा, तांचे मातशें झणझणीत, तशें ते स्वभावानूय मातशें झणझणीत. आमी मातशी मायल्ड, तशें आमचें जेवणूय मातशें मायल्ड. पूण म्हणजे हांगा म्हज्या आज्याची एक फॅक्टरी आशिल्ली, गोंयची पयली फॅक्टरी. म्हणजे पयलेच एक पुर्तुगेज टायमार एक विमान आयिल्लें, ताजें नांव मारांव, म्हणून ताणें आपल्या साबणाक नांव मारांव दवरलें. म्हज्या आज्याक मारांव केणीच म्हणून हांव पडलें, ताका लागून आमी ह्या बिल्डिंगेचें नांव मारांव केणी कॉम्प्लेक्स केलें. ओके. सो राजेशीन आपल्या जेवणाची तर तोखणाय सांगलीच, तेच्या बरोबर ताणें हे सांगलें की कशी तेजी फॅमिली, कशें सगळे जाण आसा ते. स्पेशली आमच्या दसऱ्याक पुनव म्हणून जाता, पुनवेक आमी वडे आनी मटण करता. तें मटण जर तूं खावची जाल्यार म्हणटलें हांव 5 स्टार सुद्दां कमी म्हणटलें. आतां मातशें शिजून. पण हे सुके आतां आमी बांगड्याचेच करपाक येता की दुसरे खंयचे नुस्तें? ना ना, बांगड्याचें करूं येता, ताल्ल्यांचें करूं येता, सुंगटाचें करूं येता, पूण कितें आसा तातूंत पद्दती मातश्यो वेगळ्यो आसता. आतां फॉर एग्जाम्पल तूं जर आतां सुंगटाचें करतलें जाल्यार ताका लसूण बी घालिनात, घाल्यारूय जाता. तुका जर सामकें अशें आमट तीख जाय जाल्यार घालूं येता, पूण तातूंत एक आमलेचो कुडको उडोव येता, म्हणजे तोराचो किंवा बिमलां उडोव येता. ती आपली आवड गो, मातशें परतिता तें हांव. सो जी ग्रेवी जी आसा ही सारकी दाटसरूच आसा? हय, दाटूच आसता. आनी वाडटना आमी आमटाण घातली न्ही, सो ताच्या बरोबर सोला ही ना, मातशें आमचें तिखशें अशें जावंक जाय तें. मीठ मातशें कमीच घालता, कित्याक जाणा मागीर जायल्या घालूं येता न्ही. कमी जर पडलें जाल्यार मागीर घालपाक मार्ग आसा, पूण जर चड पडलें जाल्यार मागीर तें खारट जाता न्ही. तेफळां घाली म्हणटकच झणझणीत बरो वास येता. आनी तेफळां बरी धाडावन घेवपाक जाय. तेफळां आमी पयलींच धाडावन दवरिल्लीं, धाडयली काय ना ताजो वास बरो येता. ओके. सो सगळ्यांची पद्दत जेवणाची वेगळीच आसता. सो आमी हांगासर पळयता ती सारस्वत पद्दतीचे हे आमचे बांगड्याचे सुके, आनी ऑलमोस्ट ते जावपाक आयला कशें दिसता, कित्याक वास घमघमीत सुटला. आनी तो तेफळांचो वास म्हणल्यार केन्ना तोंडान रोखडेंच उदक सुटपाक लागता, म्हाजें सुटपाक लागला. ओके. सो आमचे हे बांगड्यांचे सुके हे तयार जाला. तुमी पळयात हाजो रिकॅप. बांगड्याचे सुके. बांगड्याचे सुके करपाक आमकां लागता बांगडे, सोय, मीठ, हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, तेळफळां, सोलां, आमटाण, हरव्यो मिरसांग्यो, आले, लसूण आनी कोथमिरीची भाजी. सोय, हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, आले, लसूण, कोथमिरीची भाजी, आमटाण घालून दाटसर मोठे वाटण वांटून घेवपाचें. आयदनान वाटण घालून तातूंत बांगड्याचे कुडके घालून बरोबरूच शिजोवपाचे. इल्लें उदक घालून तातूंत हरव्यो मिरसांग्यो, सोलां, मीठ आनी तेळफळां घालून बरो खतखतो काडून घेवपाचो.
बांगड्याच्या सुक्या उपरांत आयचो आमचो दुसरो पदार्थ आसा तो आसा इसवणाचे शाकुती. सो इसवणाची शाकुती म्हणलें काय ना म्हाका दिसता खूब जाणांक अशें उत्सुकता जाली आसतली की हो पदार्थ कसो आसतलो, हितून खंयचे जिनस वतले आनी तो कितलो टेस्टी लागतलो. सो राजश्री कडल्यान आमी तो पदार्थ शिकून घेतली, पण ताच्या पयलीं राजश्री आमकां सांगतले हाचें साहित्य. तर ताका लागून विसवणाचे कुडके, कोथमिरेची भाजी, लसूण, आलें, तेल, बारीक चिरिल्लो कांदो, मिरसांगेचो पिठो, हळदीचो पिठो, मीठ, सोय, तळसुपाक उबो चिरिल्लो कांदो, आमटाण, कोथमिऱ्यो, पत्री, तिखी, जायफळ, लवंगां आनी मिरी. आमी जी चिकन शाकुती करता तसोच कितें हो प्रकार काय डिफरंट आसता? ना तसोच, फक्त हाका टोमाट घालप ना, पूण एकदम बरें लागता. झणझणीत तूं जेवणार खा, पावा बरोबर खा, उण्या बरोबर खा, चपाती बरोबर खा, कशेंय खा, सामकें बरें लागता. ओके, सो सगळ्यांत पयलीं आमकां कितें करपाक जाय? तर आतां सगळ्यांत पयलीं आमी तेल घालप. तेल बरें जाय ताका, म्हणजे भाजूंक जाय न्ही तें. तेल घालप आनी मागीर तातूंत हे पळय ही लवंगां, मिरी. सो गरम मसाल्यान आमकां लवंगां आमी मिरयां घेतल्या, तिखी, जायफळ, कोथमिऱ्यो आनी पत्री इतलें घालप. सो आमी बरेचशें तेल घातलां. तेलाचेर आमी आमचो गरम मसाला बरो भाजून घेतला आनी आतां ताजेर कांदो घाल. ओके, आमी उबो चिरलेलो कांदो घेतला. हो एक कांदो गो. कांदो म्हणजे कुडके पळय आसता न्ही ताजे पाव पटीन कांदो, म्हणजे पाव वांटो कांदो हो. आनी मागीर पळय शिजोवपाक घेता न्ही तो तितल्याक तितलो घेवप. हो कांदो तळशिलो, मागीर ताजेर सोय घाल. कांदो मातसो असो जावंक जाय, तो सामको भगभगीतूय उज्यान करप ना. आतां हातूंत सोय घाल. सो आमी सदचें जेन्ना आमी चिकन शाकुती करता तेन्ना जें आमी वांटण करता तशेंच वांटण हें सिमिलरूच तशेंच करप. पूण चिकनान कितें आसता, आमी ग्रीन मसालो बी वेगळो वाडटा आनी थोडी कितें करता, कांदो भाजतात आनी कांदो आनी टोमाट घेवन ताजी पेस्ट करता आनी त्या पेस्टीन हांव बी तशें करता, चिकनाचे कुडके घालून शिजयता. जाल्यार ताजे पयलीं ताका ग्रीन मसालो लावंक आसता. हें तशें न्ही, हो नुस्त्याचो प्रकार न्ही. हें मातशें शॉर्टकट त्या चिकनाक पळयल्यार, पूण टेस्ट मात बरी आहा. टेस्ट एकदम. आनी जी लोकां चिकन खायना तांच्या खातीर बेस्ट ऑप्शन हो आसा. ओके, सो आमचें हें आतां जें वांटण आमी करपाचें आसा तेजें आमी सगळें साहित्य आसा तें बरें भाजून घेतलां आनी चडूय भाजून घेवंक ना, म्हणजे एकदम सारकें करपून म्हणजे डार्क ब्रावन अशें करूंक ना, लायट ब्रावन अशें केलां आनी ताजें आमकां आतां वांटण तयार करपाक जाय. आतां तें वांटपान आमकां वांटटा आसतना कोथमिरेची भाजी, आलें, लसूण, हळदीचो पिठो, मिरसांगोचो पिठो आनी आमटाण हें बरोबरूच वांटपाचें. हें बरोबर घालून वांटप. हें भाजप ना, भाजप तितलें. हें एडिशनल तातूंत एड करप आनी तें वांटप. आतां हें आमचें वांटप रेडी जाल्लें आसा. हें मुगो बरें बारीक वांटप आं. सुक्याक आमी पळय खसखशीत वांटना तशें न्ही, मातशें बरें बारीक वांटप, म्हणजे सगळो मसालो तातूंत एकरूप जावपाक जाय. आतां हें आमी वांटप वांटलां. आतां हातूंत पयलीं इल्लेशें तेल घालप आनी हातूंत आतां आमी कांदो तळशितात, बारीक चिरिल्लो. तितून भरपूर कांदो घेतला न्ही, कितले ना हो कांदो कितें जितले पळय कुडके आसा न्ही तितलोच कांदो जाय, बारीक चिरिल्लो. आनी तळसुपाक पळय घेता न्ही तो पाव वाट्यान घेतात आमी. आनी सोय ताका आसा पळय ती कुडक्यांच्या परस मातशीशी चड, म्हणजे मेतो मातसो मेळपाक जाय न्ही. सो आमकां कितें ब्रावन कसर तळसुपाक जाय, मातसो असो गुलाबी कसो, ब्रावन न्ही मातसो गुलाबी. म्हणजे वांटपाचो पळय कांदो आसता तो मातसो आमी ब्रावन करतात, हो मातसो असो, म्हणजे ताजी हरवसांक वचपाक, नाजाल्यार ताका हरवस वास येता न्ही तो येवचो ना मागीर ताका. कांदो बेगीन तळसुपा खातीर राजश्री हांगासर इल्लेशें मीठ घातलां ताजे वयर. हो आतां आमकां कांदो कितलो वेळ शिजोवपाक दवरूंक जाय अंदाज? मातसो असो, म्हणजे तो मातशें धापणें धापलें काय ना की मातशें ताजें उबेन तो आनी मातसो जाता.
सो आमचो हांगासर कांदो तळसून जाता, हांगासर आमचें वाटण रेडी आसा, हांगा आमी इसवणाचे कुडके दवरला, एका आमी मीठ बी कितें लायिल्लें गो काय अशें मीठ लावन सच्च्या भशेन दवरपाचें आनी काय लावना ना ना आमी हुमणाक बी तशें लावन दवरता तशें. सो इसवण आमी रावस घेवं शकतली, चणाक म्हाका दिसता तें वयतलें नुस्तें हय ते ट्राय करून म्हणजे ज्या नुस्त्याक चडशी हिमसाण ना तें नुस्तें आमी हितून घालूंक. सो राजेशी स्वताकूच जेवण करपाकूय आवडटा, खावपाकूय आवडटा आनी खावोवपाकूय आवडटा. ताका लागून ताणें भरपूर रिसर्च केला जेवणाचेर. थोडें तें जेवण आपल्या आई कडल्यान शिकला, मागीर आपल्या माय कडल्यानूय शिकला आसतलें आनी आवड आशिल्ल्या कारणान तें म्हणटा आपूण ट्राय करीत आसता. आमची सारस्वत पद्दत म्हणजे कितें, आमचें भाजप शिजोवप किंवा हें तळसप ह्याक आमी चड म्हत्व दिता. घरा केल्लो मसालो हाका चड. आनी रांदतना खंय मुगो कितें आसा, रांदतना ती अन्न देवतांनी रांदता आसतना खंय तूं बऱ्या मनान बऱ्या खोशयेन रांदप, म्हणजे आपल्या घोवाच्या पोटान आपल्या भुरग्यांच्या पोटान बरें वचूं बरें लागचें ताज्या आंगार अशें जर म्हणलें जाल्यार तुजें खंय तें जेवण बरेंच जाता. अशी म्हजी आजी सदांच सांगताली. ही सगळ्यात बेस्ट टीप आसा राजश्री कडल्यान, म्हणजे राजश्रीच्या आजचे कडल्यान म्हणल्यार आतां की जेन्ना तुमी जेवण करता एकदम बेस्ट मूड घेवन तुमी करपाक जाय, आनंदान अशें करपाक जाय, तेन्ना तुमचें जेवण चड बरें जाता. आनी ताजेर लक्ष दिवन, म्हणजे आमी आतां देवाची पुजा कशी करतात तशी ही जेवणाची पुजा, पेट पुजा म्हणटा पळय तशें. हें घालप पयलीं, फण्णां दिवप, हें करप, तें सगळें प्रोसेस सामकें स्टेप बाय स्टेप करपाक जाय, जाल्यारूच तें जेवण बरें जाता. सारस्वत पद्दतीने आनी वेगवेगळ्यो पद्दती. आतां आमी जर विसवणाचें हुमण करता, शेवट्याचें करता जाल्यार ताका आमी रोस घालता, म्हणजे ते रोसान त्या हुमणाक एक सुरबूसकाय, नाल्लाच्या वाटणा बरोबर रोसूय घालता. म्हणजे नाल्लाचें वांटप घालें काय ना, मागीर तो रोस घालता, दाटसो रोस, म्हणजे ते सुरबूस लागता सामकें, म्हणजे खायनशें दिसता, रूच येता. हुमणाक बसलें काय ना, हुमण म्हणजे 2 उणयो चड वचपाकूच जाय. कांदो ऑलरेडी शिजत आयला, गुलाबी रंग येवपाक जालो सुरू. आतां पळय सुंगटाचें हुमण करता आसतना आमी कितें करता, सुंगटां आनी कांदो बरोबर शिजत घालता आनी मागीर आमी तातूंत इल्लोसो हिंगाचो उडयता. बाकीच्या हुमणाक उडयनात, हिंग उडयता मातसोसो, म्हणजे ताजी टेस्टूच बरी जाता. मुद्दम करून पळय. राजश्री आमकां 2 पदार्थ शिकयतात, पण ताच्या बरोबर आनी इतले आमकां टिप्स दिवन सांगला की तुमी इवन सादें हुमण जरी करतली जाल्यार तातूंत कितल्यो वेगवेगळी तरा आसा आनी ताजी टेस्ट कशी वाडोवपाची. सो जशें ताणें सांगलां की सुंगटाच्या हुमणांत हिंग घालपाचो, हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. आतां हो पळय बरो मोव जालो. आतां हातूंत आमी वांटप घालुया. आतां हाका मातशें धांपून दवरुया. हाका मातसो खतखतो येवपाक जाय, म्हणजे हुमणाक कसो खतखतो येता आनी मागीर आमी नुस्तें घालता तशें. कित्याक जरी आमी ताका चिकन शागोती म्हणून नांव दिलें तरी तें नुस्तें न्ही. प्रत्येकाची जात आसता, चिकनाची जात वेगळी आनी ताजी जात वेगळी. हो पळय आतां हाका खतखतो आयलो, असो बरो जसो खतखतो आयलो काय ना की ताजेर हे कुडके घालप. तुवें ते इसवणाचे बारीक कुडके करून घेतले न्ही, अख्खे घालूंक ना? ना अख्खे ना, म्हणजे एक जर अशें आमचे तळ हाताचे येदे जर पोस्त आसलें येदें जाल्यार ताजे 8 कुडके केले. चडूय बारीक तिस्त्यो करप न्ही न्हू. अशें म्हणजे तुका चिकनाचेच कुडके कशे खावंक मेळूंक जाय, बोनलेस चिकन कशें आसता तशें. इसवण शिजपाक आमकां चड टायम लागचो ना, मातशें खतखतीचेरूच. हय खतखतोच येवंक जाय न्ही ताका, मातसो 2 खतखते येले की बरें. आतां तातूंत इल्लेशें मीठ घाल. आतां आमचो पळय हाका शागोतीक खतखतो आयला. आतां आमची शागोती तयार आसा. तर आमची हांगासर आमी जी किंगफीश शाकोती केल्या, इसवणाची शाकोती केल्या, ती बरी सामकी घमघमाचो वास येवपाक लागला आनी बरी एकदम तेणें सांगलां तशें रूच हाडून हांगासर ही तयार जाल्या. सो आमी थोड्याच वेळान हे टेस्ट करतली, खावपाची तयारी करता. तोपर्यंत तुमी पळयात ताचो रिकॅप.
विसवणाची शाकुती करपाक आमकां लागता विसवणाचे कुडके, कोथमीर, आलें, लसूण, तेल, बारीक चिरिल्लो कांदो, हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, मीठ, सोय, उबो चिरलेलो कांदो, आमटाण, कोथमिरी, पत्री, मिरयां, लवंगां, तिखी आनी जायफळ. विसवणाची शाकुती करपाक सगळ्यांत पयलीं लवंगां, मिरी, तिखी, जायफळ, कोथमिरी आनी पत्री घालून मातसो हो आख्खो मसालो भाजून घेवप. तातूंत उबो चिरलेलो कांदो घालून परत भाजपाचो. ताजेर सोय घालून दोन्ही बरे भाजून घेवपाचे. तातूंत कोथमिरीची भाजी, आलें, लसूण, हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो आनी आमटाण घालून वाटण तयार करपाचें. दुसऱ्या आयदनान तेल घालून बारीक केल्लो कांदो घालून तळसून घेवपाचें. तातूंत वाटण घालपाचें. खतखतो आयलो की विसवणाचे कुडके घालून शिजोवपाचे. शेवटाक मीठ घालपाचें आनी मातसो खतखतो काडपाचो. आणि आता वेळ झाला माझ्या मोस्ट अवेटेड सेगमेंटाचो, ज्या सेगमेंटान आमी हे डिशीज जे केला ते टेस्ट करून पळयता. आणि राजेश्री हे डिशीज करताना आमकां इतली रूच हाडिल्ली, सो म्हाका हे टेस्ट केल्या शिवाय आनीक रावपाक जायना. सो हांव हाजे रोखडेंच खावपाक स्टार्ट करता. राजेश्री प्लीज सर्व कर. आयचे आमचे दोन्ही डिशेस माझ्या प्लेटीन आसा. आमी बांगड्याचे सुके आणि किंगफीश शाकुती. हांव हे डिशीज टेस्ट करून तुमकां सांगतले ते कशें जाला ते. पण आमच्या बरोबर राजेश्रीचे हजबंड आसा जे डेली हे डिशीज टेस्ट करून पळयता. सो तांकां विचारुया की हे डिशीज तांकां कशे लागले ते. आज कितें डिफरंट आसा की विचारुया तांकां. सो तुमी टेस्ट करून आमकां सांगात की आज तुमकां हे कशे लागले पदार्थ. बरें आसा. हे विसवणाचें तोंडाक, विसवणाची शागोती. ताका खाता हांव बांगड्याची कळकुटी, म्हणजे बांगड्याचें सुकें. कळकुटी हो शब्द इतलो जाय लागता की आमी गांवांत पेडण्याचे आनी आमी हाका कळकुटी म्हणटात. कळकुटी किंवा हें आनी कितें म्हणटात, बुजणें. आनी हेवटेन सुकें म्हणटात. प्रकार एकूच पण हो चड टेस्टी. पण सद्दां ते करता आनी आज कितें तरी मातशें चड टेस्टी बी जालें कित्याक आज म्हजो मूड चडूच बरो आशिल्लो करतना न्ही. सो आज कितें वेगळेपण दिसलें तुमकां? हय, मूड आशिल्लोय बरो. वयल्यान तुजेंय मार्गदर्शन आशिल्लें, ताका लागून हें टेस्टी आनी चड जालां. आतां खायनशें दिसता पण तुमकां सर्व करपाचें आमकां चड हें आसा. ही जी टीम तुवें हाडल्या तांकांय सर्व करपाक जाय म्हाका. तुमी आतां टेस्ट करून तुमचो कॉमेंट दिया. ओके. सो ऑलरेडी हांवें टेस्ट केला कित्याक म्हाका चड वेळ रावपाक जायनाशिल्लें खायला. कित्याक इतलें टेस्टी जेवण प्लेटीन आसप आनी उगी बसप हें जावंच शकना. शाकुती हांवें खावन पळयला आनी खरेंच खूब टेस्टी आसा. आमी खूब जाणां आसा तांकां शाकुतीची टेस्ट खबर ना, जी चिकन खायना तांकां. सो डेफिनेटली ही करून पळोवपाक जाय कित्याक व्हडलीशी डिफरन्स कांयच येवंक ना. ऑलमोस्ट सिमिलर चिकन शाकुती आनी इसवणाची शाकुतीन व्हडलोसो कांयच फरक ना. बांगड्याचे सुके असो प्रकार आसा एक्चुली की जितले आमी हे खाता तितले आनीक आनीक खावन दिसता. आनी तेळफळांचो वास सामको परफेक्ट लागला. आनी आमी हितून कांदो घालूंक ना पण जी टेस्ट इतली बरी आयल्या, चड सुपर्ब. म्हाका दिसता हे डिशीज खरेंच सगळ्यांनी करून पळोवपाक जाय आनी आमकांय फीडबॅक दिया की तुमकां हे डिशीज कशे लागले ते. हांव खरेंच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा राजेश्री हांकां. तांच्यांनी इतलो वेळ काडून आमकां इतले सुंदर अशे रुचीक अशे सारस्वत पदार्थ दाखयले. आनी तांच्या हजबंडाक जेंच्यांनी मुद्दम आमच्या खातीर बाजारांत वचून हें नुस्तें हाडलां. आनी ओदोळ पसून सगळे तेजे चले ते सगळे मेळून आमकां हांगा हेल्प करता. खरेंच तुमकां मना पासून देव बरें करूं. अशेंच रुचीक पदार्थ करीत राव आनी आमकांय आपयत राव. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुकाय बी, कित्याक तुवें आमकां ही संद दिली. कित्याक खूब जाणां बायलांक रांदपाक येता पूण ते रांदपाक येता हें जेन्ना ते कॅमेरा मुखार करता न्ही ती वेगळीच खोशी भोगता. ती तुवें म्हाका संद दिली त्या बद्दल हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा.